Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गेलते बोर्डा तेंटो इश्यू डिफर केला आमक जाय वो इश्यू डिफर केल्लो नाका आमक जाय वो इश्यू ड्रॉप केलो कित्या हो सगळो कामदारांचो हो इश्यू परत नेक्स्ट बोर्डा हाडलो जाल्यार आमचे 800 वयर कामदार बेकार पडटले देखून आमी हे डेमॉन्स्ट्रेशन केला आनी हे फुडें हो इश्यू ड्रॉप करना जाल्यार आमी परत डेमॉन्स्ट्रेशन करून स्ट्रायकाक वयतले आनी सगळे कामदाराक आनी सगळे स्टीवोर्डरान सगळे एकठांय करून आमी असले बंद करतले। कितली संघटना आसा सध्या दोनच संघटना सध्या दोन आसा पूण आमची पेन्शनर आसा पेन्शनर एसोसिएशन आहा तेंकाय सगळ्यांक काडून आमी हे बंद करता कित्याक हो एफेक्ट आमकां न्हय पूण सगळे पेन्शनरांक घडून हाडलेलें आसा तेजें मुख्य कारण म्हटल्यार पोर्ट मॅनेजमेंट जो आसा ते बथ नंबर 10 आनी 11 आमचो प्रायवेट आउटसोर्स करपाक सोदता ऑन PPP मोड आनी हे जर आउटसोर्स केलें जाल्यार कामगाराचे कडेन पर्याय आसचे ना तेंचें काम वचपाची शक्यता आसा म्हणून हे डेमॉन्स्ट्रेशन घडून हाडलेलें आसा। केन्ना फुडें मिटींग आसतलें तेंचें कितें आमी हो इश्यू कन्सिलेशनाक घातलेलो आसा एक कन्सिलेशन जाल्लें आसा लेबर कमिशनान सेकंड कन्सिलेशन दवरलेलें आसा 22 डिसेंबराक आनी थंय कितें तोडगे येता जाल्यार पळयतलें आमचें म्हणणें आसा की हें प्रायवेटायजेशन आसा तें बंद करचें जर बंद केलें ना जाल्यार तेजेर परिणाम कामगारांचेर खूब वायट परिणाम जातलो फक्त कामगारांचेर न्ही जाल्यार जे आमचे कडेन हांगा पोर्टान स्टिवडर्स आसतात बारीक सारीक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आसतात लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री आसा बारीक ते सगळ्यांचेर हेजो परिणाम जाता। प्रायवेट प्लेयर म्हणजे जो आसा एक आमचो अदानी जावं GSW सारको एक कोणी ऑपरेटर येतलो आनी हे सगळें काम करता।